नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी आयज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात वितरीत जाले 71वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार. दक्षिण फिल्म अभिनेतो मोहनलाल हांकां दादासाहेब फाळके भोवमान भेटयलो. आयज गोयच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानात आयोजित जाली 10वी राष्ट्रीय आयुर्वेद दीस कार्यावळ. गोयच्या जैवविविधतेचे संवर्धन केल्यार गोंयांत आयुर्वेदाची जिवंत प्रयोगशाळा, मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. सत्ताधारी पक्षा वतीन गोंय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी भरलो उमेदवारी अर्ज. 25 सप्टेंबराक जातली वेंचणूक. विरोध प्रदर्शना वेळार भाजपा कार्यालयात बळजबरीन घुशिल्ले खातीर भाजपा युवा मोर्चान दक्षिण गोंयचे लोकसभा खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस तशेंच आपाचे आमदार वेन्झी विएगस हांच्या आड नोंद केली कागाळ. नव्या जीएसटी दरा विशीं दुकानदारां भितर जागृती करपा हेतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पणजे सावन नेक्स्ट जेन जीएसटी मोहिमेक केली सुरवात. सुदारीत दराचो लाव गिरायकांक दिवचे खातीर दुकानदारांक केलें आवाहन. आता खबरो विस्तारान. 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराचे वितरण आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी जाले. विदू विनोद चोप्रा हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या 12th फेल ह्या चित्रपटाक सर्वोत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार मोहनलाल हाका दादासाहेब फाळके पुरस्कार फावो जाला. सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हूण राणी मुखर्जी आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेता शाहरुख खान, विक्रांत मेसी तशेंच सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन, सर्वोत्कृष्ट श्याम या चित्रपटाक भेटयला. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. When I first received the news from the center, I was overwhelmed not merely by the honor, but by the privilege of being chosen to carry forward the voice of our cinematic tradition. I believe this is a destiny's gentle hand, allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज गांधीनगर हांगा 2 दीस चलपी स्टार्टअप परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना फाटल्या 10 वर्सां भितर भारत देशांत स्टार्टअप सुरू करपा खातीरचें प्रतिकूल वातावरण जाल्ल्यान भारत संवसारांतले तिसरे सगळ्यांत व्हड स्टार्टअप इकोसिस्टम जाला हे विशीं गृहमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. तशेंच देशाच्या तरणाट्यांनी थारायल्यार फुडल्या 30 वर्सां भितर भारत ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्साच्या पयल्या 10 देशांपैकी जावंक शकता असो हावेस लेगीत मंत्री शाह हांणी उक्तायलो. सरकार चाहे गुजरात सरकार हो चाहे भारत सरकार चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी है. आपके हर स्वप्न को जमीन पर उतारने के लिए नरेंद्र मोदी जी और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में दोनों सरकार आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार है. मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, न्यू इंडिया की बैकबोन मेरे सामने बैठे हुए हमारे युवा है, हमारे स्टार्टअप है. आप लोगों को कर कर दिखा. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलणुकेन हाडपा विशीं मंत्री वैष्णव हांणी माहिती दिली. तशेंच राजापुरा ते मोहली मजगती सुमार 443 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून केंद्र सरकारान नवो रेल्वे मार्ग मंजूर केला अशेंय तांणी सांगलें. और यहाँ आके अंबाला, चंडीगढ़ का जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर, यानी अगर लुधियाना से कोई गाड़ी अगर आनी है तो इस गाड़ी को आपको नीचे ले जाना पड़ेगा अप टू अंबाला, फिर अंबाला से वापस फिर लेके आओ ऊपर गग्गर होते हुए और यहाँ पे चंडीगढ़ लेके आओ. तो इसके कारण क्या हो रहा था कि ये जो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा
ये पूरा का पूरा एरिया एक तरीके से कैपिटल से डिस्कनेक्टेड था, इसीलिए 1960s से यहाँ डिमांड आ रही थी कि इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करो। डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि यहाँ से सीधा चंडीगढ़ लेके आए, राजपुरा जंक्शन से चंडीगढ़ लेके आए। एक ऑप्शन था इधर से ऐसे लेके आए। तो माननीय मंत्री जी ने डिटेल में फील्ड में जाके एक एक गांव का पूरा जाके मुआयना किया। आयज 10व्या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिसा निमतान आयुर्वेद संस्थानात आयुष मंत्रालया वतीन राष्ट्रीय पावंड्यावेली कार्यावळ आयोजित जाली। कार्यावळींत आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, गोंयचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। ह्या वर्सा ह्या कार्यावळीचो मुखेल विशय आयुर्वेदा फॉर पीपल अँड प्लॅनेट असो आशिल्लो। गोंयचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू हांणी मार्गदर्शन करतना गोंय हे भारत देशाचे आयुर्वेदा खातीरचे केंद्र थारपाक शकता। Goa, with its rich cultural heritage and global recognition as a tourist destination, has great potential in this regard. The All India Institute of Ayurveda, Goa, inaugurated in 2022, stands as a center of excellence with 300 undergraduate student postgraduate courses, 22 plus OPDs, and a 100-bedded hospital. Its eco-conscious, plastic-free, 5-star campus embodies Ayurveda's holistic philosophy. Today we rank another milestone, the establishment of an integrative oncology unit between AII Goa, Ministry of Ayush, Government of Goa, and Tata Memorial Center, combining the strengths of Ayurveda and modern oncology for holistic cancer care. डेव्हलप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य हे जैवविविधतायेन समृद्ध राज्य आशिल्ल्यान हांगा तरेकवार वखदी झाडां सांपडटात आनी तांचे फावो तशें संवर्धन केल्यार गोंय हे आयुर्वेदा खातीर एक जीवित प्रयोग सुकतायलो। Goa, blessed with the rich biodiversity, our forests and western ghats and the coastal areas are home to the numerous medicinal plants described in classical text. Goa can become the living laboratory for conserving, the cultivating and scientifically validating this plant. This will protect us, our heritage, that supports the global research and creates a sustainable livelihood for local community. Integrative Oncology Center at Ayya Goa, another important step in the cancer care. The cancer is a growing burden and modern medicine alone cannot fully address its challenges. Today, I proudly announce the collaboration between the Government of Goa, Ayya Goa and ACTRAC of the Tata Memorial Center, Mumbai, is to set up the Integrative Oncology Center at Ayya Goa. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसं तो मैंने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना भूल गया था, तो अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया ही नहीं मेरा, मैं स्टार्टअप रहा नहीं, वो भी स्टार्टअप है। अगर आपको 10 साल नहीं हुए, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो हमारे युवाओं को ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन से आविष्कार हैं जहां से हम एआई डाटा सेंटर्स को पावर करने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकें। सब कुछ एआई बेस है। एआई एक इतना बड़ा टूल है आपके पास जिससे आप काम की स्पीड को अपनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। मैं इस इनोवेशन को आगे बढ़ाऊंगा, इससे कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस मार्केट में लेके आऊंगा। द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 25 सप्टेंबर दिसा गोंय विधानसभेच्या रित्या आशिल्ल्या सभापती पदा खातीर वेंचणूक जातली। हे फाटभुंयेर आयज सत्ताधारी पक्षा वतीन सावर्डेच्या आमदार गणेश गांवकार हांणी पदा खातीर अर्ज भरलो। हे आदी विरोधी पक्षा वतीन केपेच्या आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी अर्ज भरिल्लो। आयज गणेश गांवकार हांच्या अर्ज भरपाच्या प्रक्रिये खातीर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकर, न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, शेतकी मंत्री रवी नाईक तशेंच हेर आमदार हजर आशिल्ले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाजपा तशेंच हेर सत्ताधारी पक्षाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन गणेश गांवकार हांकां तेंको दिवपाचें थारायलां अशें सांगलें। आज फॉर्म आम्ही स्पीकर या इलेक्शना खातीर भरला। आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर एमजीपीचे लिडर बाब सुदीन ढवळीकर आमच्या बरोबर आसात। आमचे तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर आसात आणि आमकां खात्री आसा की आमी परत एकदा आमचे मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले। परवा इलेक्शन्स आसा, आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले। आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पीकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचे अभिनंदन करता। जीएसटी दरान कपात केल्या उपरांत ते विशीं दुकानदार तशेंच आस्थापनां हांच्या बरोबर जनजागृती करपा हेतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येणावळ मंत्री आनी पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात हांच्या सयत पणजे बाजारांत भोंवडी करून नेक्स्ट जेन जीएसटी मोहिमे अंतर्गत दुकानदारांक जीएसटी कपातीची म्हायती दिवन तांकां गिरायकांक ह्या कपातीचो लाव दिवपाचें आवाहन केलें। ह्या वेळार उलोवप करतना केंद्र सरकारान केल्ल्या ह्या दर कपातीक लागून सामान्य लोकांच्या सदांच्या वापराच्या वस्तूंचे मोल कमी जातले आनी गिरायकांक ताचो पुराय लाव करून दिवचे खातीर दुकानदारां भितर जागृती करप गरजेचें अशें मत उक्तायलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट रिजिम जीएसटी 2.0 जो लॉन्च किया नवरात्रि के इस पर्व पर, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे हर एक शहर में हमने ये रैली निकाली है। जीएसटी कैंपेन ओनली 2 स्लैब में 5% एंड 18%, वो स्लैब लोगों को समझाने के लिए, जो शॉप ओनर्स हैं उनको बताने के लिए और उत्साह का वातावरण क्रिएट करने के लिए आज पेंजिम कैपिटल ऑफ गोवा में हम रैली निकाल रहे हैं। मेरे साथ में हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात अलॉन्ग विथ आवर एमएलए प्रेमेंद्र शेठ, बाकी सभी काउंसिलर्स और कार्यकर्ताओं लोग सहभागी हुए। एक बड़ा उत्साह के रूप पर आज हम सबको बता रहे हैं कि किसका रेट क्या हुआ। सिंपली क्योंकि जिसका 12% रेट था, जो खाद्य पदार्थ है उसका 0 भी हुआ है। मैंने खुद आज चकली खरीदी, उसका 12% रेट था, आज 5% में रेट 5% पे आया है। साखळे बाजारात फातोडेर 1.5 वरांचेर अचकीत पेटिल्ल्या उज्याक लागून बाजारांतले एक भुसारेचे दुकान तशेंच एका कपड्या दुकानाचें लुकसाण जालें। उजो पालोवपा खातीर दिवचले आनी वाळपयच्या उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो बेगोबेग घडणूक थळ्यांत हाडून उजो हेर दुकानां मेरेन पसरपा पासून आडायलो। मुखेलमंत्री तशेंच साखळेचे आमदार डॉ प्रमोद सावंत हांणी घडणूक थळार वचून पुराय परिस्थितीची पळोवणी केली। तशेंच हे विशीं प्रतिक्रिया दितना प्रकरणाची सखोल चवकशी केल्या उपरांत अपघाताची कारणां समजून घेवन लुकसाण जाल्ल्या दुकानदारांक फावो तो आदार दिवपाचें आश्वासन दिलें। साखळे मार्केटांतले आमचे काणेकाराचे शॉपाक लागून उजो लागलो, तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो। तेच्यान शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो। मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचो सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां। हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचो मामलेदार येवन सर्वे करतलो। मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पयलीं सरकाराच्या वतीच्यान ताका दितले। तेच्यान एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना म्हणून ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्लेसींचेर आसपाची गरज आसा। आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता, बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट
उजो लागला अशें दिसून येता. टायम टू टायम एक्चुअली म्युन्सिपालिटी आनी जे दुकानकार आसता पळय सगळ्यांनीच प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. इवन दो इंडिविज्युअल्स जे आसता पळय न्ही तांच्या कडेन फायर हायड्रंट आसपाक जाय. बट अचानक असो लागलेलो रातचो उजो फायर हायड्रंट आसलो कितें आनी कितें कोण कसो पालोवपाक शकना अनलेस एंड अंटील म्हणजे फायर ब्रिगेड्स येयल्या शिवाय. समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हांचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणाचो निशेध करपी विरोधकांनी शुक्रारा आंदोलन केल्लें. ह्या वेळार आपाचे आमदार वेन्झी वेगस हांणी आंदोलकां सयत भाजपा कार्यालयाचेर मोर्चा भरून कार्यालयात घुशिल्ल्या प्रकरणा आड भाजपा आमदार कृष्णा साळकार हांणी पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार येता त्या 3 दिसां भितर वेन्झी वेगस हांणी आपल्या वागणुके विशीं भौशीक माफी मागची नाजाल्यार तांचेर फावो ती कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार कृष्णा साळकार हांणी दिली. तरेन हो प्रोटेस्ट जालो म्हाका दिसता ताजेर आमी सगळे निशेध करतात आनी रस्ते आडावप आनी लोकांक सामान्य जनतेक त्रास करप म्हाका दिसता हे आमी निशेध करतात आनी जे कोणे अशें केलां तांकां आमी शिटकावणी दिता की अशें जनतेक वेटेक धरचें न्ही म्हणून. दुसरी गजाल जेन्ना हे सगळें जालें तेन्ना आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्यो वेन्झी वेगस हो म्हणजे बाळशीन म्हणटा तशें ट्रेसपास ताणें केलें आनी सगळे मोबाक घेवन केलें ताजें आमी खंडन करतात. आनी जे हांगा महिला आशिल्ल्यो आमकां इतलें विचारपाचें आसा की हांगा महिला भरपूर आशिल्ल्यो कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां फाल्यां त्या मोबान कितें केल्लें जाल्यार हाजो कारणीभूत कोण आसपाचो हाका कोणाक कोण जबाबदार आशिल्लो आनी ताजे कडल्यान पब्लीक एपॉलॉजी म्हाका दिसता आमी मागतात की 3 दीस ताणें ह्या कारणा खातीर पब्लीक एपॉलॉजी करची. मजगती रामा काणकोणकार हांचेर केल्ल्या हल्ल्या विशीं विरोध करतना भाजपा कार्यालयात बळजबरीन घुशिल्ले खातीर भाजपा फुडाऱ्यांनी आयज पणजे पुलीस स्थानकाचे दक्षिण गोंयचे लोकसभा खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस तशेंच आमदार वेन्झी वेगस हांच्या आड कागाळ नोंद केल्या. ह्या वेळार पत्रकारांकडे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार केळकार हांणी रामा काणकोणकार हाचेर जाल्लो हल्लो निंदनीय आसा आनी ते खातीर विरोधकाच्या नांवार वेन्झी वेगस हांणी भाजपा कार्यालयात बळजबरीन घुसून गुंडगिरी करप सामकें चुकीचें अशें सांगलें. आयज जी आमी हांगा बीजेपी ऑफिसा कडल्यान पणजे पुलीस स्टेशना मेरेन बाय वॉक युवा मोर्चाचे भरपूरशे अशे येवन हांगा आमी एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च केला अगेन्स्ट द पीपल हू ट्रेसपास आवर बीजेपी ड्युरींग द प्रोटेस्ट. आय वॉन्ट टू टेल हांव सगळ्या युवा वर्गाक सांगपाक सोदता गोंयच्या 2 सेपरेट इन्सिडंट आसात. एक इन्सिडंट जेचे आमी निंदा करता जी आमचे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर भाईचेर जो असॉल्ट जालो तेजी आमी सगळे निंदा करता अँड वी विश हिम स्पिडी रिकवरी आनी आमी गोवा पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी लवकरात लवकर तेच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचो कन्क्लुजनार वचचे आनी कोण जे भितर आसात तांकां तेणी शिक्षा दिवची. आनी हेच्या खातीर आमचे मुखेलमंत्री आनी तशेंच जेच आमचे गृहमंत्री स्विफ्ट एक्शन घेवन विदीन द शॉर्ट टायम ती केस तेणी चालीक लायली आनी भरपूरशा जाणांक भितर अरेस्ट केल्ले आसा. गोंय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामोदर वेगस हांच्या प्रकरणा विशीं प्रतिक्रिया दितना भाजपा युवा मोर्चान घेतिल्ल्या भुमिकेक पुराय समर्थन जाहीर केला. खंयच्याय घडणुकेचो सामाजीक जाग्यांचेर जाय तितलो विरोध करूंक कार्यालयात घुसून थंय कामात आशिल्ल्या बायल मनशाक भिवप ही सहन करपा सारकी गजाल न्हय अशें तांणी सांगलें. गुंडगिरी आड चळवळ करप्यांनी स्वता गुंडगिरी करून सामकी चुकीची देख दवरल्या अशी टिका तांणी मुखार केली. बीजेपी के ऑफिस में 3rd फ्लोर पर आकर सब स्टेयरकेस पर सब कर आकर दरवाजा खटखटाना, जोर जोर से चिल्लाना, गालियां देना, ये बात कहीं भी एक डिसेंट बैठती. और वहाँ की लड़की, वहाँ की महिला जो है, वहाँ के महिला और वहाँ जो लोग हैं उन्होंने दरवाजा बाद में बंद कर दिया. उस टाइम में हम ऑफिस में कोई नहीं थे. इनफैक्ट हम मडगांव से वहाँ से पणजी की तरफ आ रहे थे, तो हमको उसके बाद में पता चला, जब आने के बाद जब ये सब राड़ा हो गया और बाद में वहाँ पुलिस तक पहुंचे. खबरापत्रांत आतां घेऊया एक ल्हानसो विस्सो.
संगीत की दुनिया का वो कोहिनूर जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैली। छम छम नाचत आई बहार, जिनके सुर इतने सादे थे मानो वीणा के तार। रहना बीती जाए, उनकी आवाज में हर राग अपने आप पर इठलाई। और भये पनघट पे मोहि तट खट शाम सताए। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। तेरे बिना जिया जाए ना। इस रविवार 28 सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। सेवा पखवाडा अंतर्गत कला आणि संस्कृती संचालनालयान आयज संस्कृती भवनान देशाच्या उदरगतीचेर आधारित गोयच्या कलाकारांचे कॅनव्हस चित्रकला प्रदर्शन आयोजित केले। कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी या प्रदर्शनाचे उक्तावण केले। तशेंच कला आणि संस्कृती संचालनालयान उदयपूरची विभागीय सांस्कृतिक संस्थानाच्या जोडपालवान 27 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मजगती शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां खातीर तशेंच चित्रकारां खातीर चित्रकला शिबीर आणि सर्तीचे आयोजन केला। हाचो विषय विकसित भारत असो जावन आसा। कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी या कार्यावळी विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर पेंटिंग तशेंच प्रोफेशनल कॉलेजीस आनी कॉलेजीस हांचे संदर्भांतले पेंटिंग आणि जे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आसा तांचे संदर्भांतले पेंटिंग आसा। आता हे 3 कन्सेप्ट जे आसा तांणी आमकां दिल्ले आसा आनी ताजें एक सिस्टम जे आसा आमी डेवलप करता ताजें प्रायज बाकी सगळे आमकां तांणी डिक्लेअर केल्ले आसा। त्यामुळे तो विशय तुमचे दवरता म्हणजे विकसीत भारताचे स्वप्न पुराय करता आसतना आर्टिस्ट जो आसा तो विकसीत भारताच्या कन्सेप्टाक कशा तरेन जो आसा न्ही तो प्रेजेंट करूं शकता, कशा पर्यंत तो अवेरनेस करपाक शकता, ही आसा थीम आसा। आनी त्या थीमीमुळे जे स्कूल लेवलाचेर आसा आनी जी कॉम्पिटिशन दवरलें आसा तातूंत पयलें प्रायज आसा 10,000, दुसरें प्रायज आसा 5,000 आनी तिसरें प्रायज आसा 2,500। मालेकार हांचे हस्तुकी पेडण्याच्या नव्या पोस्ट ऑफिस इमारतीचो बुनियादी फातर बसयलो। ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला पेडणे तालुक्यात एका फाटोफाट एक तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शिवोर पडटा आनी ताका लागून पेडणेच्या लोकांची लेगीत उदरगत जाता अशी खोस आमदार प्रवीण आलेकार हांणी उक्तायली। जे आमच्या टॅक्सी स्टँड आहा त्या सर्व प्रोजेक्ट जावपाचो आसा तशेंच आमच्या हांगासर जी सुडाचो एक आनी प्रोजेक्ट जावपाचो आसा। अशें करून आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमचो डायनेमीक सीएम प्रमोद सावंत सर आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता। ताका लागून ही काम तशेंच आयज आमकां विश्वजीत राणे पय बी आमकां जेन्ना आमकां कसल्याय हेची गरज आसा जाल्यार तेजोय साथ आमकां सदांच आसता। तशेंच आयज हांगासर बऱ्यान बरो प्रोग्राम हो घडोवन हाडलो आमच्या म्युनिसिपालिटीन जे आयज खूब उमेद दिसली जे कर्मचारी आमच्या म्युनिसिपालिटीचे तांकां आयज विशेश केले तांकां रजिस्ट्रेशन करपाची गरज आसा कित्याक जे आयज म्युनिसिपालिटीन आमकां थंयसरूच पळोवंक गेल्यार कचरो दिसना जो आयज कचरो सगळ्या म्युनिसिपालिटी क्लिननेस म्हणटाले कितें ते म्युनिसिपालिटीन आसता पळोवंक दिसता।
संगीतकार जुबिन गर्ग संवसाराक अंतरले। आयज गुवाहाटीच्या कमरकुची हांगा पुराय राज्य सन्मानान तांचे निमणे संस्कार जाले। तांच्या अंतिम दर्शना खातीर लाखांनी लोकांनी गर्दी केल्ली। ह्या वेळार आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आणि सर्वानंद सोनोवाल हजर आशिल्ले। 2007 प्रदर्शित जाल्ल्या गँगस्टर फिल्मांत तांणी गायिल्ल्या या आली या गिताक लागून ते फामाद जाल्ले। ते एक बहुमुखी गायक आशिल्ले। तशेंच तांणी 40 भासांनी 38,000 परस चड गितां गायल्यात। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6°C नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं आयज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात वितरीत जाले 71वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार। दक्षिण फिल्म अभिनेतो मोहनलाल हाका दादासाहेब फाळके भोवमान भेटयलो। आज गोयच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानात आयोजित जाली 10वी राष्ट्रीय आयुर्वेद दीस कार्यावळ। गोयच्या जैव विविधतायेचे संवर्धन केल्यार गोंयांत हारपाक शकता आयुर्वेदाची जिवंत प्रयोगशाळा, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सत्ताधारी पक्षा वतीन गोंय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीर सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी भरलो उमेदवारी अर्ज। 25 सप्टेंबराक जातली वेंचणूक। विरोध प्रदर्शना वेळार भाजपा कार्यालयात बळजबरीन घुशिल्ले खातीर भाजपा युवा मोर्चान दक्षिण गोंयचे लोकसभा खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस तशेंच जापाचे आमदार वेन्झी वेगस हांच्या आड नोंद केली कागाळ। विशीं दुकानदारां भितर जागृती करपा हेतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पणजे सावन नेक्स्ट जेन GST मोहिमेक केली सुरवात। सुधारीत दरांचो लाव गिरायकांक दिवचे खातीर दुकानदार पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।